इलेक्शनां येयल्लीं आसा जवळ, कांयच तांकां मुद्दो मेळना म्हूण खंयचो तरी थोडे इन्सिडंट इम्पोर्ट करप भायल्या गांवांत जाला ते आनी सांगप पळय मायनॉरिटीचे एगेन्स्ट हे जे शिकिल्ले लोक थोडे आसा हांव तांकां विचारता. काँग्रेसी टायमा आज थोडेशे इन्सिडंट जे फ्रिंज एलिमेंट करता काँग्रेसी टायमा जायना आशिल्ले हांव कितलेच पॉयंट आवट करपाक शकता. एक उदाहरण घे, 1984 सीख रायट्स जाल्ले. कित्याक सीख रायट्स जाल्ले? जेन्ना आमचे आदले सोंपिल्ले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मारला तेन्ना जेन्ना रायट्स जाल्ले थोडे काँग्रेसीचे नेते जे सगळ्या खबर आसा ऑर्डर दिली की मारून उडोवपाचे म्हणून. आनी कितें जालें तेन्ना हजारांनी 2000 2500 माय सीख लोकां मारले. आमी अशें म्हणपाक शकता की ते काँग्रेसीन केले वा काँग्रेसीचे नेतेन मुद्दम केले व तेणी करपा लायले ना. ते टायमा जाले ते हो आर्ग्युमेंट तेंचो आसा. हांवें म्हाजे स्वताचे दोळ्यांनी पळयलां कशें तांकां तेंची कत्ल करता ते. तुमी लास्ट एग्जाम्पल घेया, जेन्ना आमकां 21 आमदार बीजेपीचे तेंचे निवडून आयिल्ले, एक उतर दिल्ले म्हूण बीजेपीन उतर पाडून 2 भावांक मिनिस्टर केले, सुदीन धवलीकर आनी दीपक धवलीकर. आनी एक कोलिशन धर्मा मानपा जाय म्हूण, नाजाल्यार कितें गरज आसली 21 आसतना आपले आमदारां मिनिस्टर ना करता बीजेपीचे MGPचे मंत्री करपाक. आनी तो तेणीच आमकां बॅक स्टेपिंग केले. आनी सुदीन धवलीकरान उतर दिला ना शिरोडा आपलो भाव कॉन्टेस्ट करपा ना आनी मागीर तेका दवरलो कॉन्टेस्ट, ही केप्ट हिम इन द फ्रे. आनी तेका कसो सोडपाचो? मागीर जशें सर्जिकल स्ट्रायक मोदीन पाकिस्तानाचेर करून दाखयले, आमकां पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्रायक करून 2 जाणां तेंचे विश प्रमाणे भितर घेवचे पडले आनी धवलीकर भायर उरलो. सुदीन धवलीकर आतां आरडटा. कोणा आरडटा? तुमची कर्मां तुमी भोगा. आनी तुमी सदांच गोंयांत फटयला. हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, सुदिनान कितें केलां? इतले वर्सां PWD मिनिस्टर आशिल्ले, एसेंब्लीन हांव उलयता तशें आतांय उलयता. कितले खड्डे, तेच खड्डे, तेच कॉन्ट्रॅक्ट, तोच कॉन्ट्रॅक्टर, तेंच हॉट मिक्सिंग, परत बुराक, परत हॉट मिक्सिंग. एवरी इयर हे कितें पब्लीक वेस्ट डिपार्टमेंट म्हणजे वेस्ट करपाचें डिपार्टमेंट 24/7 उदो दिता म्हूण सांगलें. उदो आयलें. आज हांव समजता तो पदार ना. गोंयचे लोक खूब खूश आहा. अरे बाबा आतां तरी उदो येतलें, आतां तरी रस्ते सारके जातले, आतां तरी स्वेज लायन येतले अशें लोक म्हणटा. हांव म्हणना. हें हांव लोकां कडेन आयकता, खंय वयता थिंगा. फाल्यां ते म्हणटले चोंद्रीम तुमकां हाडून दिता. हिंगा मायनींग बंद जालें जाल्यार कितें जालें? आमी चोंद्रीमान मायनींग करया म्हणटले. आमी हाडून दिता तुमकां जाय ते पयशे. हें ते कितेंय सांगपाक शकता, फटाशे फोडपाक शकता. कित्याक ते रुलिंगान ना, ते ओपोजिशनान आसा. ताकद तरी कोणा आसा? आनी हे एक ताकद केंद्र सरकाराची तशी गोंयच्या सरकाराची बरोबर मेळोनूच हो प्रश्न मायनिंगाचो सुटावो करपाचो. जेन्ना निवडणुको येता, इलेक्शनां जवळ येता तेन्ना जे विरोधक असतात ते थोडे खेपे आपलो प्रचार आहा तो खोटो प्रचार स्टार्ट करता. वेगळ्यो वस्तू सांगपाक तेंचे सुरू करता आनी वीच इज फार अवे फ्रॉम एक्चुअल फॅक्ट्स. आनी लोकांक दिशाभूल करपाक, लोकांक ची मनां कुसोवपाक आनी मागीर ते वोट जे BJP पडपाचे आहा ते आपल्या वदान करपाक. एक सगळ्याहून जो व्हडली अफवा ते उठयता म्हणल्यार चड करून सालसेट कॅम्पेन करता तेन्ना हांव कॅम्पेन चीफ आहा सावथाक. BJP पक्ष म्हणल्यार मायनॉरिटीचे एगेन्स्ट. हांव तांकां एक प्रश्न विचारता, BJP कशी मायनॉरिटीचे एगेन्स्ट? आज आमी 8 मायनॉरिटीचे आमदार आसा. आमी 6 आसले ते आज आमी 8 जाला. आनी तेच बरोबर आमी 2 जाण मंत्री आसा. एक निलेश काब्राल मंत्री आसा, एक मोविन गुडिनो मंत्री आसा आनी मायकल लोबो डेप्युटी स्पीकर आसा. सो हें कितें दाखयता की ते मायनॉरिटीचेर एगेन्स्ट म्हूण? हांव तांकां याद करता, जेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन जातलें तेन्ना आमचे आदले मुखेलमंत्री आनी हांव समजता BJPचे वरिश्ठ नेते ते आशिल्ले आनी आजुनूय कोण तांकां रिप्लेस तेजी याद करपाक शकना, ते आमचे बाब मनोहर पर्रीकर. तेजे खालार एक्सिलंट वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट करून दाखयलो. सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन ऑफ द रेलिक्स जाला तेन्ना. हें कितें दाखयता की हे पक्षान बिलकूल वेगळो जावन ना.